नमस्कार. सद्याक आमी पावल्या नागवा टू कलांगूट रोड, जो कलांगूटची बॉर्डर आसा त्या बॉर्डरीचेर सद्याक आमी पावलेले आसा. हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता रस्त्याचेर मदोमद व्हडलो जो सायनबोर्ड आसता डायरेक्शनाचो, आनी तो बोर्ड जो आसा हो अकस्मात सकाळी 4:30 ते 5च्या सुमारास हांगासर जो वारो नेटान येयलो आनी पावस येयलो त्या पावसान तो पडलेलो आसा. देवाच्या कृपेन कोणाक काय जिवीत हानी जावंक ना, कित्याक सकाळी फातोड्यार 5चो टायमींग आसलो आनी त्या टायमार जर कोण येयलोलो जाल्यार तो शुअर शॉट खंय ना खंय ताचो जीव वचपाचो. दुसरी गजाल हांव तुमकां हायलायट करूंक सोदता ती म्हणजे हांगासर तुमी पळोवंक शकता एक धाकटुलें चप्पल आसा आनी ते चप्पल कशा तरेन सेफ जाल्ले आसा हे तुमी पळोवंक शकता. हय, हो सदांच मेन बिजी रोड, कित्याक हो म्हापसा नागवा टू कलांगूट वचपाक होच रोड आसा आनी त्या रस्त्याचेर जो मेन सायनबोर्ड जो आसलो तो अचानक कोसळून हांगासर पावसान आनी वाऱ्यान पडलेलो आसा. दुसरो इश्यू हांव तुमकां हायलायट करूंक सोदता, द क्वॉलिटी ऑफ वर्क ऑफ द गव्हर्मेंट. आतां तुमी पळोवंक शकता हे फावंडेशन जे घातलेले आसा तेका आधार म्हणटात तो कांयच दिसना हांगासर. हे काम पळया कसलें तें, आनी ह्या सब क्वॉलिटीचेर हो फावंडेशन आतां येतो व्हडलो बोर्ड तेंच्यांनी घातलेलो. तेका धड भितरल्यान फावंडेशनाक स्क्रू ना, नट बोल्ट ना, काय ना, आनी फक्त कमीत कमी 4 ते 5 इंचाचेर हो सायनबोर्ड तेंच्यांनी येतो व्हडलो हांगासर इन्स्टॉल केल्लो. पळोवंक शकता तुम्ही आता केदो व्हडलो हो सायनबोर्ड अकस्मात कोसळून पडलो. देवाच्या कृपेन कोणाक जिवीत हानी जावंक ना, कित्याक हो सदांच मेन रोड कलांगूट कांदोलीम वचपाक. आनी जे क्रॉस आसा आमचो, जे चप्पल आसा देवाचे ते कशा तरेन सेफ जाल्ले आसा. देवाचे ब्लेसिंग्स तुम्ही पळोवंक शकता कशा तरेन आसता पळय ते. दुसरो बोर्ड, दुसरें तुमकां फावंडेशन हांव दाखयता हांगासर. त्या फावंडेशनाक जे सपोर्ट जाय, जो बरो बेस जाय तो बेसूच ना हांगासर. वयल्या वयर घातलेल्या भशेन हो बोर्ड आसलो. डायरेक्शनाचे सायनबोर्ड्स मारलेले, म्हणजे जे डायरेक्शन नांवां मारलेली ती नांवां तुमकां आमी दाखयता. ती नांवां गेली पळया. जे डायरेक्शन आसता ते डायरेक्शनाचे जे नांवां आसा पळय ती नांवां सगळीं गेल्ली आसा आनी गुटकाचो हेड आहा पळय ती उरल्या. आतां हे हांव तुमकां दाखयता पळया. वतले कशें की खंय वचोंक जाय, कित्याक हांगासर जे सायनबोर्डाचेर जे डायरेक्शनाची नांवां आसा पळय ती नांवांच दिसना आनी एडवर्टायजमेंट आसा पळय ती एडवर्टायजमेंटाची नांवां दिसता हांगासर. बाबा हो जो बोर्ड अकस्मात वाऱ्यान कोसळून पडलेलो आसा ह्याचेर तुमी कितें सांगूंक सोदता? सर हेचे फावंडेशन सारकें ना. केन्ना घातलेलो इन्स्टॉल केल्लो, कितें म्हाका दिसता 2021 दिसता. ओके. आनी फावंडेशन कशें आहा? फावंडेशन कांयच ना, तेका रोडूच ना जाल्यार काय ना जाल्यार फावंडेशन खंय आहा तेका पळय मरे, तुमकां दिश्टी पडटा. फावंडेशन कांयच ना, तेका रोडूच ना जाल्यार 4 इंच पासून रोड ना जमनीन. 4 इंच पासून रोड ना जमनीन? हय. एक धाकटुलें घर बांदतले आनी एक पिलर काडटले जाल्यार कशें तरेन फावंडेशन आसता. आनी येदो व्हडलो बोर्ड हांगासर जर आतां गव्हर्मेंटान घातलेलो आसा मेन रस्त्याचेर, ताका 4 इंचाचो सुद्दां हांगासर फावंडेशन ना. हो सदांच बिजी रोड आसता. बिजीच मरे, मेन रोड मरे. खंय पडटा लोकेशन एक्झॅक्ट? नागवा आरपोरा हे सेंटर शिमेर मेन बॉर्डर. आनी कितल्यांक पडलो? आतां लोक सांगतात 5 पडला म्हण आमी पळोवंक हाडलेले. 5 पडला. ओके. सर कलांगूट हांगासर जो रस्त्याचेर मदोमद एक व्हडलो सायनबोर्ड पडलेलो आसा, हेजेर तुमी आयज हांगासर पावल्या. केन्ना कितें कॉल येयलेलो? कॉल आमकां कंट्रोल रुमा आमच्या 9-6 मिनटांनी कितें कॉल येयला, कितें एडवर्टिजमेंट बोर्ड पडला कलांगूट मेन रोडाचेर, रस्तो दोनी सायडीन ब्लॉक जाला म्हणलें. आनी आमची गाडी भायर कॉलाक आसलेली, घराचें कितें झाड पडलेलें. आमी सोमते आमच्या स्टेशनार पावन इमिडियटली आमी टर्न आवट केलें. पयला हिंगा स्पॉटार येवन पयला पळय रस्तो ब्लॉक जाल्ले दोनी दोनी सायडीन. मागीर आमचे ऑपरेशन आमी इक्विपमेंट काडून बी हायड्रॉलिक्स हे बी काडून बी हे केलें, कट बी केलें सगळें. आनी 2 तुकडे करून मागीर सायडीन बी हे केलें, सायडीन काडले आनी लोकांनी बरें काम केलें. आनी पब्लिकान मातशें हेंचे वाड्याच्या वयल्या पब्लीक लोकांनी सपोर्ट केलें, हेल्प बी केलें सायडीन करपाक बी. आनी
रस्त्याच्या दोन्ही सायडी आम्ही हे केलं, क्लीन केलं. कोणाक इंजुरी बी जाला की इंजिनियर कोणाक जावं ना, काय जावं ना. कितल्यांक पडलो कॉल घे कसं आता वारो हेवी रातचो वारो इकडे हे झालं, हेवी वारो हे आनी कितें पडलो दिसता भाऱ्यान. कितल्यांक पडलो की नाही आमकां काय सांगू ना कितल्यांक पडलो ती. पांचांक सकाळी पडलो ती. पांचांक आमकां कंट्रोल रुमान 9 जावन 6 मिनटांनी कॉल येयला. आता रोड क्लियर जालो. आता रोड दोन्ही सायडी क्लियर जाला. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.